मेणकुरे पंचायत वाठारांत येवपी आमठाणे धरण आतां फुल्ल जाल्लें आसा। फाटल्या जुलय म्हयन्याच्या पयल्या 15सी मेरेन हें धरण भरूंक नाशिल्लें, मात ताचे उपरांत सेगीत आनी नेटाच्या पडपी पावसाक लागून हें धरण आतां पूर्ण भरिल्लें आसा। 52 मिटर इतकी ह्या धरणाच्या उदकाच्या लेवलीची क्षमता आसा। हें धरण आतां पुराय भरिल्ल्यान फुडाराक उदकाची टंचाई निर्माण जावची ना असो WRD अधिकाऱ्यांचो दावो आसा। दुसरे वटेन हें धरण जरी पुराय भरिल्लें आशिल्लें तरी ह्या धरणाचेर पावसाळी पर्यटनाची मजा लुटपाक येवपी पर्यटकांचो आंकडो दिसान दीस कमी जायत आसा आनी ताचें कारण म्हळ्यार ह्या धरणांत मगरींचो वावर आशिल्ल्याची म्हायती परत एक फावट मुखार आयिल्ली आसा। फाटल्या 3 वर्सांत ह्या धरणांत मगरींनी केल्ल्या हल्ल्यांत एक देशी पर्यटक आनी एक थळावी बायल मेळून दोगांक आपलो जीव वगडावपाचो पडिल्लो आसा। ताका लागून ह्या धरणाचेर आतां येवपाक पर्यटक भियेतात। ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल पूर्ण भरिल्ली आशिल्ल्यान मगरी केन्नाय धडेर येवन हल्लो करूंक शकतात असो भंय पर्यटकां मदीं आसा। ताका लागून ह्या धरणाचेर सद्या पर्यटकांचो आंकडो कमी जाल्लो आसा। गोमंतक TV खातीर आमठाणेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।